नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार गांवगिऱ्या वाठारातले खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो 5 लाख कॅश घेऊन वचपी कारी काडयले पैसे केले जप्त कसिनोत खेळून पैसे जिकिल्ल्याचे कार चालकाचो दावो मुख्यमंत्री आणि विश्वजितान सकाळी घेतल्यो कार्यकर्त्यांच्यो बैठको परत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक प्रधानमंत्री करपाची मोख गोंयच्या मिना खणींचो उद्देग फुडले सिजनात जातलो सुरू एजी ॲडव्होकेट देविदास पांगमाचो दावो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो वांगडी दीपक शर्मा आणि सोन्याच्या गुळेंत दोगा बायलां खेळगड्यांचेर केल्ले छळ प्रकरणात जामीन जाली मंजूर काणकोणच्या करमल घाटार जालो कदंबा बस आणि दुचाकीमध्ये अपघात दुचाकीवेल्या जोडप्याक गंभीर जखमी जाल्ल्यान उपचारा खातीर केला दाखल आणि वर्सभरात फक्त 15 दीस फुलपी सुरंगाच्या परवान्याचो पळयात स्पेशल रिपोर्ट आता खबर विस्तारान 5,20,000 रुपयाचो दुडू घेऊन वचपी कार पुलिशेन आडायली जाल्यार तांचे कडेन आशिल्ल्या पैशे पुलिशेन जप्त केल्यात केरी 70 चेकनाग्यार पणजेंतल्यान चोरला सावन बेळगांव वताली कसिनोत खेळून पैसे जिखले असो दावो कारच्या चालकांनी केला जाल्यार गाडयेची कागदपत्रां दाखय म्हळ्यार तांचे कडेन कागदपत्रां नाशिल्ल्याचें कळ्ळां आज केरी चेक पोस्टाचेर निवडणूक आयोगान पणजेच्यान बेळगांव वचपी एका कारीन 5,20,000ची रक्कम जप्त केलेली आसा ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायती अशी की सध्या लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी सुरू आसा आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर जे केरी तशें पर्ये चेक पोस्ट आसा थंयच्यान बेळगांवच्यान गोंयान येवपी आनी गोंयाच्यान बेळगांव वचपी गाडयेची कसून चौकशी सुरू आसा आणि ह्या चौकशीच्या दरम्यान आयज पणजेच्यान बेळगांव वचपी गाडये भितर 5,20,000 रुपयाची रोड रक्कम मेळिल्ली आसा हेतून जो ड्रायव्हर आसा तो चन्मा मल्ला हिरेमळ ह्यो धारवाड कर्नाटकाचो आसा आणि तेजे वांगडी असपी मल्लप्पा तारेखेडा ह्यो विजापूर कर्नाटक तसोच जनकाचारी बडीकर ह्यो धारवाड कर्नाटकाचो आसा आणि टॉयटा गाडी KA42A 5164 ह्या गाडयेचो नंबर आसा आणि हेंच्या कडेन जी रक्कम मेळिल्ली आसा तेजी चौकशी केली आसता तेंच्यांनी सांगलें की पणजे जे ते आयिल्ले आणि पणजे क्रेसलीन तेंच्यांनी खेळून ही रक्कम तांकां मेळिल्ली आसा पूण सद्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी आसल्या कारणान तेंच्या कडेन खंयचीच कागदपत्रां नासली ताका लागून निवडणूक आयोगान तांकां पयशे सकट ताब्यात घेतलेले आसा आणि सद्या तांकां वाटे पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले आसा ह्या वेळार नॉर्थ गोवा SP तशेंच वाटे पोलीस निरीक्षक राहुल नाईक यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच मंत्री विश्वजीत राणेन आपल्या मतदारसंघातल्या प्रचाराक सुरवात करपाक नेट दिल्लो साखळेत शिक्षणीक मळार क्रांती घडोवन हाडटना IT प्रकल्प हाडपाचो यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केलें जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणेन मोदी सरकाराचें सपन साकार करपा खातीर येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत 400 परस प्लस जागो जिखून हाडपाचो उलो कार्यकर्त्यांक मारला आयतारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच मंत्री विश्वजीत राणेन आपापल्या मतदारसंघातल्या लोकसभेच्या प्रचाराक नेट धरलो साखळेत KG पासून PG मेरेन शिक्षण प्रगती जाल्या विद्यार्थ्यांक वेगवेगळे कोर्सेस सुरू आसात साखळेत सरकारी जमीन आशिल्ली जाल्यार IT प्रकल्प हाडपाचो कम्युनी दादींतली जमीन मेळटा आसत जाल्यार IT प्रकल्प हाडपाचो यत्न करतलो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक भायर वचपाची गरज पडची ना अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणेन आपल्या मतदारसंघात बूथ पातळे वयल्या बसकेत कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन वेंचणुकेची फुडली येवजण आंखली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी फुडारपणाक आणि देशाच्या उदरगतीच्या मार्गाक आमची वचनबद्धताय घटमूट करून येवपी वेंचणुकांनी 400च्या वयर सुवाती जिखून हाडपाचो उलो मंत्री विश्वजीत राणेन मारलो मनीस कोण बरो काम करता ताका वेगळे तरेन फुडें काडपाचो तेंचो प्रयत्न आसता आनी म्हणूनच आमी सगळ्यांनी एकूच धरून जाय की फुडलें सरकार जे येतलें हें मोदीजीचे नेतृत्वाचें सरकार येतलें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV
मायनिंग सुरू करपाक सरकाराचे प्रयत्न चालूच आसा. सध्या लीज दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. ते जातकीर कायदेशीररित्या फुडले सिजनात खणी सुरू जातल्यो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उलयल्या. CRZचे उल्लंघन करून जी बांदकामां बांदल्यात ती मातये भरून करपाचें काम चालू आसा आनी ती एक चालू प्रक्रिया अशें पांगम हांणी सांगलें. Mining will start in the next season. It is bound to start now, as far as mining is concerned, because we are in the process of giving leases now. They have to obtain ECs. They get ECs. Then once they get an EC, the natural corollary is that leases will be executed. It's a process. It's a legal process. So CRZ violations, how many demolished the constructions cost? See, I don't have the exact numbers here, but it's an ongoing process. It's a continuous process. Because the process is lengthy, you have to follow the procedure which is prescribed in the Environment Protection Act and the CRZ Protection. So it takes some time. Then there is an appeal to the NIT, the second appeal to the Supreme Court, so on and so forth. So it's a continuous process. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो वांगडी दीपक शर्मा हाणें सोऱ्याच्या घुवेंत 2 बायलांक खेळगड्यांचेर केल्ल्या छळ आनी मारपेट प्रकरणात अटक केल्ली. ह्या प्रकरणात ताका आतां जामीन मंजूर जाल्या. गोंयांत जावपी फुटबॉल टुर्नामेंटा खातीर हिमाचल प्रदेशांतल्यान वुमन फुटबॉलर्स जी रिप्रेझेंट करपा खातीर आयिल्ली हिमाचल प्रदेशाक ह्या पंगडा मदले काल 2 बायल फुटबॉल खेळांगड्यांचेर हात घालपाच्या आरोपा वयल्यान म्हापसा पुलिसांनी भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्याक अटक केली. सोऱ्याच्या नशेत तांणी आपल्याचेर हात घातिल्ल्याची कागाळ खेळगड्यांनी म्हापशा पुलिसेंत केली. ताचेर एक्शन घेतकूच दीपक शर्मा ह्या कोचाक म्हापसा पुलिसांनी काल शेनवारा अटक केली. अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाच्या कार्यकारी समितीचे वांगडी दीपक शर्मा हे मुळात रावपी हिमाचल प्रदेशांतले. हांकां काल म्हापसा पुलिसांनी 2 बायल फुटबॉल खेळगड्यांचेर छळ आनी मारपेट केल्ल्यान अटक केली. त्याच संदर्भात आयज दीपक शर्माक 40,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर आनी त्याच रकमेच्या 2 थळाव्या जामीनदाराचेर न्यायालयान आयज तांकां जामीन दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. काणकोणच्या करमल घाटार कदंबा बस आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. वॉल्त घेतना दुचाकी रस्त्या भायर गेल्ल्यान मुखावेल्यान येवपी कदंबा बशीक दुचाकी आपटल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातान रत्नाकर वेळीप हांकां मरण आयलां. करमल घाटार सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच. आयतारा सकाळी कदंबा आनी दुचाकी मदीं अपघात. वॉल्तार स्कूटर रस्त्या भायर गेल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यान कदंबा बशीक धपको दिलो. ह्या अपघातान दुचाकी वयले जोडपे जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर बाळ्ळीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं करमल घाटावेलो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान सदांच बारीक सारीक अपघात जायत आसतात. तशेंच अवजड वाहनांच्या येरादारीक लागून लोकांकूय त्रास सोंसचो पडटा. देखून हो रस्तो रुंदीकरण करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वरभर पयलीं एक्सिडेंट जाला आनी ही गोबायलवाडे वताली ह्या दिसांनी वताली आनी एक बस आसा कदंबा. त्या बसीच्या आगी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडेंट जाला आनी मेजर म्हणटा तर दादल्याक माल आसला घोवाचा गेले आनी बायल उसून पडली. हें आज न्ही हे दिसांतल्यान 4-5 जायत आसता. 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक बारीक एक्सिडेंट जाल्ले वता. आतां बारीक लोकांक कळना, मोठी जाता मेजर लोकांक कळटा. कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले, रुंद ना रस्तो आनी रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा. आनी एक दिसा आमगे पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात पूण हें चालू जालें ना अजून. म्हणल्यार बाकी कडेन पळयलें काणकोणाकूच हें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक एक्सिडेंट जायत वताले आनी आमी हाकांचा पावता धांवण अर्द वर जालें. आतां पुलीस वाडी येवन ते आनी पंचनामे बी सगळें करून तांगे फॉलबिटी पुलिसान केल्ले आहा आनी तो एकलो बांबोळी घाल म्हणून आयकला. काणकोणच्यान मडगांव गेल्ल्यान तो खरो सालवार जाला. काणकोणच्यान मडगांव वयता आतां पयलींच्या काणकोणच्या मडगांव कोणूच कोणाक टायम दिवंक शकना. वरांची न्ही 1.5 वर पसून 1 वर 3 वर जाता 1 वर जाता. हांगच्यान मेंगलोर वच म्हणून टायम दिवंक शकता मनीस. पळयल्यार मेंगलोरचो म्हणून टायम दिवंक शकता. तेच काणकोण 40 किलोमिटर मडगांव टायम कोण दिवंक शकना. ह्या खातीर हें मातसो बेगान रोड करचो आनी हें पुलिशेचें काम कमी आनी जनतेचें हाल जाता तेमच्या पळोवपा जायना. एक्सिडेंट जाता हे जायत उरतात. दिसा 4-5 जाता एक्सिडेंट गाडी रस्तो बारीक आसल्यान. वाहतूक तर खूब वाडली आसा. करमल घाट काणकोण हांगा एक आज एक्सिडेंट जाल्लो आसा. करमल घाटार एक्सिडेंट जावप हें नित्याचेंच जाल्लें आसा. बारीक एक्सिडेंट हांगा सदांच जाता. पूण
जेन्ना मोठो एक्सिडेंट जाता तेन्ना खंय तरी तो नोट जाता. रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान हांगा जी मोठी मोठी ट्रक आनी अवजड वाहनाची वाहतूक जाता ताका लागून हांगच्या लोकांक खूब त्रास जाता. लोकांची मागणी आसा की हांगची हो रस्तो बेगोबेग व्हड करचो. आज एक जे कपल काणकोणच्यान मडगांवचे दिशेन वयताले आनी फुडल्यान कदंबा बस येताली. वलतार तेंची स्कुटर भायर गेल्ले कारणान ते कदंबा बसीक आपटले आनी त्याचे जेणे हेल्मेट घातलेलें आशिल्ल्या कारणान ताका मार कमी लागला, पूण तो बरो सिरियसली इंजर्ड आसा म्हणून पुलिसां कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा. दुसरी तेजी बायल जी फाटल्यान बसलेली ती उसळून भायर पडली आनी दोगूय जाणांक हांगच्यान बाळ्ळी शिफ्ट केल्ले आसा. हांगच्यान बाळ्ळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केल्ले आसा आनी काणकोण पुलीस ओवरऑल घटनेचो तपास करता. सुरंगा नांवांतूच परमळ भरला. मात वर्सभरांत फक्त 15 दीस फुलपी ही फुलां आयज शारांनी खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. गांवगिरे वाठारांतली बायलांच आयज ह्या सैमाच्या देणगेची जपणूक करतना दिसतात. तर पळोवया सुरंगाचो परमळ दाखोवपी गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. सुरंगा नांवांतूच परमळ भरला. ह्या परमळाक शब्दांत गुंतपाची गरज ना. त्या त्या हंगामात बायलांच्या माथ्यार सुरंगा, हातो, ओवळां सारख्या फुलांची सुंदर अशी फाती दोळे भरून पळोवपाक मेळटा. आश्वेची अश्विनी सावंत आयजूय सुरंगा पुनावन ताचो सुंदर असो वळेसर करून विकता. आपल्या घरच्या कामांतल्यान वेळ काडून आवडीन ती हे काम करता. आई कितें करता गे? सुरंगा काडटा गो. कसली गे सुरंगा? वासाची गो सुरंगा. मसून म्हयन्यान फुलतात न्हू सुरंगा. ती एकाच म्हयन्यान फुलतात, 15 दीस असतात गो. ओके. कितल्यांक येवचें पडटा तर तुका? येता गो, म्हाका टायम मेळटा तसो येता 7:00 6:30 येवपाचें. कितको टायम मेळटा तितको येवपाचो. तसो न्हू, बेगिना येवचें पडटा? ना, बेगीन कळना ना न्हू ते. बारीक आसता न्हू ते, कळना न्हू ते. सकळ येयल्या उपरांत उसरा येयल्या उपरांत बरें कळटत मातशें न्हू. नाल्यार कुसलो काडूंक गयो काय करूंक गयो तो कळना ना न्हू कुठलो आसता. ते म्हणान कळना, तेका लागून कळना ना. सुरंगा ही कसली फुलां? वासाची. ओके. लोक उमेदीन घेता 50 रुपयांनी माळटा. उमेद आसता न्हू लोकांक. आमकां असले तरी आमी काडून माळिल्लो न्हू. उमेदीन वासाचा फूल म्हणून माळटा. केगार, सुरंग आता मेळना ना न्हू, ह्याच म्हयन्यान मेळटा न्हू. ही सदी नासता न्हू सुरंगी बी. हातो, केगार, वासाचा ह्या मेळना न्हू. सुरंगी फुलांतूय 2 प्रकार आसता हे जाणात तुम्ही? हय, आयकून अजाप दिसतले. सुरंग ही बायल तर बुरंग हो दादलो. अश्विनी सावंत हांणी हो फरक समजावन सांगलो. हे सुरंगाच्या हेतून कितें दादलो आनी बायल आसता? दादलो आसता भुतू, देव आसता भुतू. योग देव आसता तो. आमी काय आईगेर आमकां मेळोन नासली न्हू गो. तिका आमी दोपक्यार म्हणून वचू आनी काडू आमी. आनी मीच पयलीं धांवूय गो. एक साळू आसला माझी ह्या वांगडी, एक ह्या इशे आसला, एक रेवती आसला, एक सुगंधी आसला. मी मातसो हुशारच न्हू. मी आपला धांवूय म्हाका मेळटच नाल्या आनी काडी आनी हाडू. ते काय करू द्या काढू मुगो आणि आम्ही फाडसा म्हणजे मारू यो कासू न्हू वासाचा. कुठल्या म्हयन्यान ही मेळान न्हू. बाकीची फुलां कुठल्या म्हयन्यान मेळट. सुरंगाई मेळान न्हू. ओके. तेका लागून म्हणून आमी ती तशें करता. कळ्ळें न्हू आमकां ती. पूण तशें न्हू, सुरंगा भितून दादलो आनी बायल म्हणजे कितें? देव आसता न्हू तूं. सुरंग म्हटल्यार? सुरंग म्हटल्यार बायल. हो. आणि बुरंग म्हटल्यार दादलो. दादलो तितून ह्यो आसता देव आसता. सुरंगा माळटात. आणि त्या तर आमकां मेळत नासली म्हटल्यार आमी ह्या माळू न्हू. ओके. ती माळू न्हू आमी. आमकां मेळत नासली. मेळना ना म्हटल्यार काही माळी येता न्हू. तुम्ही हांगासर स्टूल बीन घेवन येयल्या? स्टूल घेवन येयला म्हाका माझा हात पासना ना मेळना न्हू ही म्हणून म्हाका स्टूल घेवन येवचा पडटा. ओके. नाल्यार हात पावना न्हू तेका लागून हात स्टूल घेवन येवचा पडटा नाल्यार गावानूच न्हू. तुम्ही विकतात बीन? अशें कोणाक मी विकता पूण मी दिता गो. आसूं जाल्यार माझी फ्रेंडां आसता न्हू. सांगतली न्हू म्हाका एक दी म्हाका एक दी. म्हाका टायम मेळना मगो. काजीचो सीजन आनी सुरंगाचो सीजन जाता. म्हाका सारन मारता काय मारता म्हणून सगळं जाता न्हू तो. म्हणून म्हाका टायम मेळना गो. कितली सुमार काडटा तू? काडटा 4 वळेसरांची. हो. खाली 4 वळेसरांची काडली. 4 रंग वयतली. 4 एक दिती मगो. नाल्यार काय आता एक फेंडा घेतला एक दुसरा फेंडा घेतला असं करता न्हू. गेला मगे म्हाका काय मेळांक नाका. कितली सुमार आता पिशवेन कितली जाल्या दाखय? जाली 1 वळेसराची. पिशी फाटली भो लागली न्हू. 1 वळेसराची जाली हो.
हा कितले म्हणल्यार तुम्ही वळेसार गुत्ता? मी 4 वेळेसर गुत्ता. हा कितलो टाइम लागता? अगो मी फडसायनी ना मी बश्टी गुत्तय. फडसांग जाल्यार देड काडचो पडटा अशें करचें पडटा रा तुका दाखयता. दाखय पळया ती सुरंगा. दाखयता हा हे फडसांग जाल्यार टायम खूब वयता गो बाय. माझ्या कडेन जाता गो हें असलां हे बघ असा करचा लागता. मागीर तो ल्हान बरो पोतलो अशें तांकां सावका हे पोतलो. ओके अशें दाखय. अशें दाखोव. ही सुरंगा. ही सुरंगा. ओके अजून फुलांक ना ती. ती कितल्यांक फुलता? फुलतली 8 कशी. पयली काडची पडटा. ना ती फुलली मगे ह्या फुलतर मागीर जायना ती मगे जायना. आनी पिशेन आतां बांदून बी दवरूंक बरी पोटली तर ती उतार मेळटली नाल्यार मेळची ना. ओके नाल्यार अशी दवरल्यार रोखडे फुलतली. सुरंगाच्या घमघमाक लागून तांचो वेगवेगळ्या तरेन उपेग जाता. ह्या फुलांतल्यान तेल लेगीत काडटा अशें अश्विनी सावंत सांगता. ती कित्या खातीर आनी यूज बी अशी जाता? त्याचं काय तरी ते मराठ्यान ह्या काढतात त्याला व्हरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. तरणाटे पिळगेची वाचना कडेन सद्याक फाट जायत चल्ल्या. मात वाचन हे मनशाचे प्रगती खातीर सामकें म्हत्वाचें. अशाच एका वाचन मोगी जाणटे बायलेची काणी आमी तुमचे मुखार घेवन आल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. मराठीत एक ओपारी आसा, वाचाल तर वाचाल. पयलींच्या तेंपार लोक खूब वाचन करताले. मात काळ बदलत गेलो आनी मनरिजवणेची साधनां वाडली. हातूंत मनशाची वाचनाची आवड ना जायत गेली. आयची तरणाटी पिळगी तर फक्त मोबायलांत. ह्या अशा नकारात्मक परिस्थितींतूय सकारात्मकता फाकोवपी एक बातमी आमी तुमचे मेरेन आयज घेवन आयल्यात. ही मांद्रे पेडणेची जाणटी कालिंदी मांद्रेकर. हे जाणटेक वाचनाची खूब आवड. खासा करून ती पेपर वाचपाचो अजिबात सोडिना. तातूंतले तातूंत दैनीक गोमंतक खंय तिचो सामको आवडीचो. आपले सयत हेरांकूय वाचनाची आवड निर्माण जावची म्हूण सदांच तिची धडपड. जेवच्या पयलो पेपर आता पेपर वेलो गोमंतक न्ही घरा पहिले चप्पल करून पहिले बाकीचे पाठवू सदांच आता म्हणून नाही. आणि हांव एकटे वाचता अशें न्ही घरांतल्यांक वाचून दिता. आनी म्हाजे जे नेबर आसा पळय फ्रेंड आसा हांगा सद्या कितें जालां म्हाजें घर चालू आसा न्ही बांदता ते आनी मिस्पाक हरमरकारां कडेन आसता तो पेपर घेवन तांकां वाचून दिता. म्हणजे प्रचार करत आसता. तशें बुकां बी वाचता? हय आवड आसा. आवड आसा. ओके कसली म्हणजे कादंबरी बीन तशें? कादंबरी ना जास्त करून छोटी छोटी पुस्तकां अशी वाचता. हिस्टोरिकल जास्त करून हे आमचे सनातन विषयी ते पेपर वाचता. ओके कित्याक दिसता तुमकां की वाचचें म्हणून? वाचचें म्हणून म्हाजें अशें हेच आसा म्हणजे भुरगेपणाच्यानच म्हणजे हांव विद्यार्थी तशें आसतना पासूनच म्हाजें हे अशें ध्येय पुस्तक एक वाचन. अगदी लहानपणी तुका कळना पण नंतर नंतर तुका ते वाचनातले तुका मुख्य असे विषय कळटा. कळ्ळे न्ही. आता हांव लायब्ररीन येता आनी परत लोकां कडेन म्हणजे म्हाजे फ्रेंड आसा पळय ताच्या घोवाक हे बालवाटीचेर त्या घोवा कडेन खूब पुस्तकां आसत ती हांव हाताळटा. तांचे कडेन गेले कसली गो पुस्तकां ती अशें म्हणटा ताका हांव तांच्या कडेन खंयचें पुस्तक घेतलें म्हणून ती म्हाका विचारना मागीर वाचता. मागीर ती म्हणटा तूं घरा व्हर. हांव घरा व्हरना म्हणटा तो बाबू आमचो आसा सांगून येता भुरगीं कितें करूं शकता किंवा ते खंय गेले आतां कितें आमी बिजी आसा आतां घर बांदता न्ही कोणाच्या पुस्तकांनी हांव हाडना. कळ्ळें न्ही.
म्हणून हांव पुस्तकां थंयच वाचता आनी येता. ओके. कितली वर्सां जातली आतां तुमी लायब्ररीन येता? लायब्ररीन जवळ जवळ आता 6 वर्सां तरी जातली. आता टीव्ही, मोबाईल, सोशल मीडियाक लागून लोकांनी पुस्तकां वाचपाची सोडला. हे गजालीची कालिंदी मांद्रेकाराक खंत दिसता. भुरग्यांक वाचना कडेन आकर्शीत करपा खातीर खासा यत्न करचे पडटले अशें तिका दिसता. आता झाले कितें, हे सगळे मोबाईल लायफ झालेले आसा. आता मोबाईल तांकां सगळे विशय येता. खंयचो निबंध जावं कसलो विशय तांकां जर वर्गांत उलोवपाक जाय किंवा बरोवपाक जाय ते मोबाईल तांकां मदत करता. आता मोबाईल म्हाका आवडना जास्त. आवडटा म्हटल्यार काही ठरावीक गोष्टी. म्हाजो मोबाईल सादो आसा आनी घरांतल्यान तो मोबाईल घेवन हांव पळयना. केन्नाय तरी एका स्वामींचो कितें तरी संत समागम आसता तेन्ना हांव सांगता मातशें दाखय गो म्हाका, कितें बरयलां अशें तांकां विचारतात आनी वाचतात. पण आतां भुरग्यां कडेन जालां कितें, एक्चुली हे जालें कितें, मुळातच आमी जेन्ना भुरग्यांक जल्म घालता आनी वाडयता आमचे गूण भुरगीं जास्तीत जास्त घेता. म्हणून आवय बापायन कितें आसता, भुरग्यांक लायब्ररीन हाडपाक जाय. तेन्ना हाडले न्ही कितें आसता, ल्हान भुरगीं तांकां रंग काही चित्रां आवडटा. ऑटोमॅटीक आवय बापाय सांगपाचें बाबा कितें करता, बरीं पुस्तकां आसत, कशें रंग आनी छान छान पळय गोश्टी आसत, छान छान जनावरां आसत, कुतू आसा, माऊ आसा, पॅरट आसा, पोपट आसा वगैरे तांकां सांगत न्ही आनी दाखयत ती भुरगीं ते तरी पळयता. म्हणजे तांचे कडेन ज्ञान वाडत आसता. करता 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 ताका अशें हाडपाक जाय. एकदां हाडून भुरग्याच्या तकलेन तशें बसना. तो म्हणटा जाले गेले, तो खेळोंक गेलो, क्रिकेट जावं नाल्यार तो मस्ती करून काय केलो. हे आमचें काम आसा वडील माणसांचें. हातान पुस्तक घेवन वाचपाची एक वेगळीच मजा आसता. तिचो आनंद नवे पिळगेन घेवचो अशी मांद्रेची रिडींग लेडी कालिंद्री मांद्रेकाराचो उलो. वया प्रमाणे तांकां शाळा शिकोवनी, पण भुरग्यांक हांगा आदी हाडपाक जाय आनी तांकां वाचपाक जाय. आनी आवय बापायन सुद्दां लायब्ररीचेर रजिस्टर करपाक जाय आपलें नांव आनी घरा पुस्तकां व्हरपाक जाय. कितें आसा, जेन्ना आवय बापाय वाचता भुरग्यांचें लक्ष थंय वता. म्हाजी आई वाचताली, म्हजो बाबा वाचलो, म्हजो भाव वाचतालो. कादंबरी वाचावं किंवा ललिता लेख वाचवं अशें म्हाजें कांय म्हणणें ना. कसलीय गोश्टी पुस्तकां वाचावं, सगळ्याचें ज्ञान मेळटा, कशाचें ज्ञान ना अशें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. कुडचडे सांगे रस्त्यार रावन येरादारी आनी ट्रॅफिक पोलीस लोकांक बेश्टोच तालाव दितात म्हणून थळाव्यांचो आरोप. सगळे डॉक्युमेंट आसतना पासून नंबर प्लेट सारकी ना म्हणून बेश्टे निमित्त करून 500 रुपयांचो दंड वसूल करतात म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. कुडचडे सांगे रस्त्यार रावपी हे येरादारी आनी ट्रॅफिक पुलीस. हे पुलीस खंय बेश्टोच तालाव मारतात. आडयल्या गाडयांचे सगळे डॉक्युमेंट आसत जाल्यार नंबर प्लेट सारकी ना म्हणून निमित्त करून 500 रुपयांचो तालाव तरी मारतातूच. सामान्य लोक हातावेल्यान पठार जगपी. नंबर प्लेटी सारक्यो ना म्हणून सांगून जर 500 रुपया तालाव मारपाक लागले जाल्यार सामान्य लोकांनी जगपाचे कशें म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. हांव सावड्डेच्यान सांगेत येतालो घरा. तेणे म्हाका काकोड्या जिओ मार्टा कडेन आडयला आनी नंबर प्लेटी लागून तालाव दिला 500 रुपया. म्हाका सगळें सारकें आसलें, म्हटल्यार इन्शुरन्स, पॉल्युशन तरी आसतना हे खंयचे ना खंयचे निमित्त करता आनी तालाव दिता. म्हटल्यार आमी हांगा दिसा जोडना 500 आनी हांकां खंयचे पयशे दितले. कितले कडेन रावता ते सावड्ड्या एरियाक? सावड्डे ते थोडे कडेन रावना, 4-5 कडेन पूण रावता ते सावड्डे. आनी थोडे जाण हे नंबर प्लेट आसून कितले जाण गेले बी तांकां एक कायदो आनी आमकां एक कायदो काय म्हणून. सो तुगे कितें डिमांड आसा आतां सरकारा म्हागे डिमांड आहा की नंबर प्लेट जर तर लागून दिता जाल्यार हेच नंबर प्लेट आसपा जाय न्हू. आतां म्हाका तालाव दिला ती सगळ्यांगे, नाल्यार तुमी प्रत्येकाक सोदून सोदून तालाव दिया म्हणटा हांव. सांग्यार पळोवपाक गेलो जाल्यार एक ग्रामीण भाग हो, लोकांक खंय तरी काम ना, कामच ना, खंय तरी जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट हेजो रेशो खूब वाडलो आसा. आनी सांग्यार असली भागांक आमकां कामच ना. पण आयज एक ट्रॅफिक सेल पळय आसा, हो एक आम मनशाक पडटा आडार आनी विदावट एनी रिजन तालाव दितात पळय. हे भावा आमगे तालाव दिला 500 रुपया पळय. ही स्लीप पळोवपाक शकता तुमी. तिका 500 रुपया तालाव दिला आनी ही तेगेली नंबर प्लेट
किंवा फोन पासून नॉर्मल आसा कांयच हितून म्हाका दिसता कांय हितून वायट आसा अशें फंकेश कांयच ना नॉर्मल नंबर प्लेट आसा जाल्यार ही आयज तर तुमी ती पंचींग नंबर प्लेट करपाक गेले जाल्यार 600 रुपया पडटा फाटल्यान फुडली नंबर प्लेट जाल्यार हें नोटिफिकेशन गोवोरमेंटान समज इम्प्लिमेंट केलां जाल्यार तें जनते कडेन कित्याक पावलें ना आज अशें तर तुमी 500 रुपया लोकां दिसा समज खायले जाल्यार हे लोकांनी करपाक कितें खंय वचपाचें सगळे डॉक्युमेंट आसा पोल्युशन आसा हेल्मेट आसा इन्शुरन्स आसा सगळें आसून पासून तुमी तर अशें सोदून तलाव मारपाक लागले जाल्यार आम जनतेन करपाक कितें सो हेजेर मागता तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा मोविन गुदीन हेजेर मातशें बाबा करेक्टीव एक्शन घेवन पळय ही हो तलाव स्लीप हांव परती दाखयता आनीक बाटी हो तलाव कॅन्सल करपाक जाय नाल्यार दिता जाल्यार तलाव सगळ्यांक मेळपाक जाय हो तलाव. गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान गौरेश सतरकार. वास्को बायण्याच्या अवर लेडी ऑफ कॅन्टलेरिया स्कुलांत चोरी करतना दोगा चोरांक वास्को पुलिशेन रंगी हात धरले. फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या चोरांनी वास्कोच्या कितल्याशाच स्कुलांनी हात मारिल्लो. पुलिसांनी चोरांची गाडी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन पुलीस ह्या चोरांच्या मार्गार आशिल्ले. हे चोर शेनवारा राती अवर लेडी स्कुलांत चोरी करपाक येतले अशी माहिती पुलिशेक मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलिशेन सांपळो रचिल्लो. सच्चे प्रमाण हे चोर कोण ना ते पळोवन अवर लेडी स्कुलांत वयताले तेन्नाच पुलिशेन तांकां अटक केली. Since we were aware of the robberies being taking place in the schools these days, we had upgraded our surveillance, the CCTV cameras. So it so happened that around 11 in the night, I just received a notification that some movement has been detected. So immediately I checked and I saw two hooded boys inside the office. I immediately called up father, and at the same time we contacted somebody who alerted the police. I also spoke to Mr. Emmanuel, who's the LDC, and in no time they came here and the police came, and the rest is known to all of you. Entering into the premises, and immediately we told our parishioners to go and catch them over there. Okay. And immediately our parishioners for the police there, and now they are caught. बरं कितल्यांक म्हणून भितर एंटर जाले ते कितें खबर? Round about what time? It will be about 11, 10 to 5 to 11, 10 to 11. ओके ओके. ते एंटर उदळ जाल्ले काय? उदळ एंटर जाल्ले ते? Yeah, but I think that they are trying to break. They couldn't break. Okay. Inside the office part. फाटल्या दिसांनी मुरगांव तालुक्यांतल्या केशव स्मृती, इन्फंट जिजस स्कूल, सेंट जिजस तशेंच सेंट ब्रिजा स्कुलांत चोरी जाल्ली. चोरांनी लॉकरां फोडून स्कुलांतली पेटी कॅश फारोवन व्हेल्ली. शेनवारा राती बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅडेलिया स्कुलांत चोरी करतना निमणे हे चोर सापडले. हे चोर मूळ कर्नाटकाचे. पुलिसांनी तांची गाडी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आयज जी साऊथ गोवा स्कुलांनी जी चोरी जाताली आयज एक वास्को पुलीस हांकां एक ब्रेक जाल्ली की जे साऊथ गोवान जी स्कुलांनी चोरी जाताली आयज आ लेडी स्कूल जे खंय तरी ते आयज फोडून गेलेले आनी आ लेडी स्कुलान आयज 2 चोर ते भितर सरलेले आनी वास्को पुलिसांनी आयज तांकां धरलेले आनी तुमी पळोवंक शकता ह्यो आतां जो दुसरो चोर आसा ताका ते घेवन येयल्लेले आसा. तुम्ही पहिले जे वास्को पुलीस आसा तेंच्यांनी 2 चोर जे स्कुलान आ लेडी कांदिली स्कूल आसा तितून ते गेल्लेले आनी तांकां चोरी करतना आयज लायव्ह तांकां धरलेले आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिळो. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.